जेजूच्या काळजाचो तिर्स, बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. गायन घेऊया D25. तुझ्या काळजासारखे तुला बा काळजा जेजूच्या जा तू आमचो मोग 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 कतावीन खालसा अंकवार मरीच्या जा तू आमचे तारण बोल्यानी तुवेच्या काळजाचे सुच्या कर म्हजे कालीस तुझ्या काळजा सारखे दुलाबा काळजाचे सुच्या सा तू आमचो मोग 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 कतावीन काळजा क्वाड मरीच्या सा तू आमचे तरण बोल्या आणि नेंटुवायच्या काळजा जेजूच्या म्हजे कालीस तुझ्या काळजासारखे तुला काळजा जेजूच्या जा तू आमचो मोग 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 कतावीन काळजा अंकवार मरीच्या जा तू आमचे तारण बोलांनी तुवेच्या काळजाचे सुच्या कर म्हजे कालीस तुझ्या काळजा सारखे दुलाबा काळजाचे सुच्या सा तू आमचो मोग 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 कतावीन काळजा क्वाड मरीच्या सा तू आमचे तारण बोल्या आणि नेंटुवायच्या काळजा जेजूच्या म्हजे कालीस तुझ्या काळजासारखे तुला काळजा जेजूच्या जा तू आमचो मोग 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 कतावीन काळजा अंकवार मरीच्या जा तू आमचे तारण पवित्र काळजा जेजूच्या सुचरे आमचे कोण कतावीन काळजा मरीच्या आमचे पासून पवित्र काळजा जेजूच्या तुझेर पातयेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.
गायन घेऊया A8 पेज नंबर 4. A8. देवाचे वेगळी सोरी हांव येता, हांव येता, हांव येता. कुशाकाय संतोष म्हाका दितोल्या, हांव येता, हांव येता, हांव येता. देवाशी विश्वास दवरून हांव येता, हांव येता. तुझो उजवाड म्हजेर घाल, तूं विस्वाशी म्हूण बोलय. तुज्या ओर्ची दोंगराची दोयेन म्हाका वाट दाखय. देवाची वेदी सोरी हांव येता, हांव येता, हांव येता. कुशालकाय संतोष म्हाका दितोल्या, हांव येता, हांव येता, हांव येता. देवाशी विश्वास दवरून हांव येता, हांव येता, हांव येता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसल्यो. जेजू तुका पडपा दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे हे मिसाचे भेटेन. आयज आमी जेजूच्या भोव पवित्र काळजाच्या परबेच्या 6व्या नोवेनान आसा. किरीत भाशेन सगळी आमची मागणी भोव पवित्र काळजाक आमी उबारुया. आमचे जण एकल्याचे गोराबे आमी भोव पवित्र काळजाक उबारुया. आमचो देश आनी आमचें राज आमी देवाक जेजूच्या काळजा सवें उबारुया. आयचे इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या एल्विरा द सिल्वा. देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. तुझ्या भाव भयणीनो, देवान आमकां विचून काडल्यात आनी देव आमकां आपले वाटेन आपल्या कोरारान व्हरता. पूण जायते फावटी आमी कोरार मोडून दुसरे देव केल्ले आसात. खरो देव कुशीन दवरून संवसारांतले देव, मनशांचे देव वो दुसऱ्यांचे देव घेवन आमी आमचो भावार्थ एके भाशेन बसटायला, आमचें जिवीत बसटायला. असले आमच्या चुकीचे मिसाचे सुरवातेक देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्पदुदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. पासत बागेन सदांच सांकवार मरे सगल्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्विदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. आमेन. सुम्या काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, जांकां तुज्या मोगान तूं थीर करताय, तांच्या जिविताच्या सर्व घडितांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय. तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन.
राजांच्या दुसऱ्या पुस्तकावेलें वाचप. आसिरियेच्या राजान सगल्या गांवांचेर दाड घाली आनी सामार्याशी पावून 3 वर्सां थंय तो वेदी घालून रावलो. होसियाच्या राजवटकेच्या 9व्या वर्सा आसिरियेच्या राजान सामारिया जिखून घेतली आनी इस्रायलितांक असेरियाक व्हेली. तांकां ताणें हाला गांवांत, गोंजाच्या होबोर नदीशीं आनी मेदिना लोकांच्या शारांनी दवरलीं. अशें घडलें कित्याक जे सर्वेस्परा देवान इस्रायलितांक इजिप्ताच्या देसांतलीं फारोवाच्या चोपक्यांतलीं भायर काडलोलीं ते देवाचें तांणी पातोक केलें. ज्या राष्ट्रांक इस्रायलितांक खातीर सर्वेस्परान आपल्या देसांतलीं धांवडायलोलीं तेच राष्ट्रांच्यो चाली रिती पालून तीं दुसऱ्या देवांक बोजोवंक लागलोलीं. तरूय प्रभाद्यां वरवीं आनी देवाच्या दर्शन घेतिल्ल्या सोर ऋषीं वरवीं सर्वेस्परान इस्रायलाक आनी जुद्याक अशी एक शिटकावणी दिली. तुमच्यो खोट्यो वाटो सोडात आनी हांवें तुमचे पुर्वजांक म्हज्या सेवकां प्रभाद्यां वरवीं हुकूम घालून दिल्ली आख्खी सुमूर्ती प्रमाणें म्हज्यो आज्ञा आनी कायदे सांबाळात. पूण तीं आयकना जालीं. तांच्या पुर्वजांनी सर्वेस्परा आपल्या देवाचेर बावाट दवरूंक नासलो, पूण तांचे भोवन तीं ओदीक आपल्या वाद्याचीं जालीं. तांच्या कायद्यांचेर तांणी विसर घालो. तांच्या पुर्वजां कडेन तांणी केल्ल्या कराराची तांणी बेपरवा केली आनी तांकां शिटकावणी दिल्ली ती तांणी मानून घेवंक ना. हाका लागून इस्रायलाचेर सर्वेस्पराचो राग एकदम पेटलो आनी आपला सोरशिल्लो ताणें ताका पयस केलो. जुदाच्या कुला भायर आनीक कोण उरूंक ना. देवाचें उतोरें. देवाचे गोड उपकार. आमचो जबाब. तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी, आमच्या मागण्यांक जाप दी सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया. तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी, आमच्या मागण्यांक जाप दी सर्वेस्परा. देवा, तुवें आमकां सोडून दिलीं, आमचें बोल मोडून उडयलें. तुजो राग आमचेर पेटलो, पूण आतां परतून आमकां पाव. जबाब. तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी, आमच्या मागण्यांक जाप दी सर्वेस्परा. तुवें भूंय कापोशी केली आनी ती फाटली. आतां फुटी पडल्यात त्यो सारक्यो कर. ते पोले लोकतात दोलतात. तुजे पोरजेक तुवें बरीच दोगडो लायली. तकलेक चोडटा तसलो तुवें आमकां सोरो वांटून दिलोय. जबाब. तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी, आमच्या मागण्यांक जाप दी सर्वेस्परा. देवा, खरेंच तुवें आमकां सारकीं सोडून दिलीं. आमच्या फौजां बरोबर कित्याक म्हूण आतां तूं भायर सरोनाय. आमच्या हाल उपरद्यांच्या वेळार तूंच आमकां पाव. मनशांचो आदार म्हणल्यार कांयच न्हय. जबाब. तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी, आमच्या मागण्यांक जाप दी सर्वेस्परा. उद्गार. देवाचें उतर जिवें आनी सुडसुडीत, तें ताचें काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना पारकिता. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोव्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमी नीत करूं नाकात आनी देव तुमची नीत करचो ना. कित्याक तुमी नीत करशात त्याच तरेन तो तुमची नीत करतलो.
आनी तुमी जोगशात त्याच मापान तो तुमकां परत जोगतलो. तुज्या भावाच्या दोळ्यांत आसा तें कुस्कूट तूं कित्याक पळयताय, आनी तुज्या दोळ्यांत आसा ती पाटी तुका दिसती पडना. तुज्या दोळ्यांत एक पाटी आसतना तुज्या भावाक तूं कसो म्हणटाय, राव तुज्या दोळ्यांतलें कुस्कूट म्हाका काडून दी. धोंग्या, तुज्या दोळ्यांतली पाटी पयली काड आनी मागीर तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें कुस्कूट काडूंक तुका निवळ दिसती पडटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्त. प्रिय भाव भयणीनो, म्हजो देव कोण? ज्या देवान म्हाका वेंचून काडला, ज्या देवान म्हाका पोसला, ज्या देवान म्हाका म्हजें जिवीत फुडें व्हेला, त्या देवाचेर म्हजो विस्वास आसा. आयज सुरवातेक हो प्रश्न. आयच्या पयल्या वाचपाचेर आमी नदर मारीत जाल्यार आयज देव एके भाशेन आपले परजेक सोडून दिता अशें आमकां दिसता. राजांच्या पुस्तकांतलें आमी पयल्या वाचपान आयकलां. आमी जाणाव इस्रायल देश वो देवाची पोरजां जी विचून काडलेली 12 कुडां आसलीं, तांचे मदें फूट पडलेली. एके वाटेन 10 कुडां आनी दुसरे वाटेन 2 कुडां जाल्लीं. 10 कुडां म्हणटा तीं इस्रायल आनी तांचें कॅपिटल आसलें सामारिया, आनी दुसरो भाग आसा ती 2 कुडां तें जुदा, ताचें कॅपिटल आसलें जेरुसलेम. भाव भयणीनो, आयज जें कितें आमी आयकता, आसिरियेच्या राजान इस्रायलाचेर धाड घाली, वेडो घालून रावलो 3 वर्सां. सद्याक आतां युक्रेन रशिया हांचे मदें झूज पेटलेलें आसा. 4 म्हयने जाले, सोंपच ना. जे झुजारी आसात ते एके भाशेन कांसार जाल्ले आसात, वो जायत्यांचें मोराल पिड्ड्यार जाल्लो आसा. कितें करचें कांयच समजना. पूण 4 म्हयने जाले आजून झूज चलता. कोण जिखना, कोण हारना, पूण जायते जाण मरून वेतात. तर असलीच कशी गोत आमच्यान चिंतूंक जाता. आसिरियेच्या राजान 3 वर्सां इस्रायलाक वेडो घालो. आनी राजा आसलो होशिया. होशियाच्या राजवटकेच्या 9व्या वर्साक आसिरियेच्या राजान ह्या लोकांक बंदी करून व्हेली. म्हणजे इस्रायल पिड्ड्यार जाले, सामारिया पडली. आनी ह्या लोकांक आसिरियेच्या राजान कैदी करून बाबिलोनीक व्हेले, पोत्तून गुलामपणान. आनी आयच्या पयल्या वाचपान आमकां कारणूय सांगलां कितें जालां. ही पोरजां जांकां देवान इजिप्तकारांच्या गुलामपणांतली सोडोवन हाडलेली, तांचे लागीं परतून करार केलोलो. आनी ह्या करारान खेरीत भाशेन 10 मानामेंट दिल्ले आनीक हेर कायदे दिल्ले. हो करार हे परजेन मोडलो. आनी करार मोडलो म्हणटा तेन्ना ज्यांच्या हातांतली हे परजेक काडून भायर हाडलेली देवान, तांचेशींच परतून ही पोरजां पावली आनी तांच्या देवाक आपले देव केले. आनी तेन्ना आमचो देव प्रेमाशायेचो देव म्हणटात. गॉड इज अ जेलस गॉड. जें कितें आमच्या देवाक फावो तें आमी दिनासतना आनीक दुसरे जे देव आसात तांकां ताणें आपले देव केले. तेन्ना देवान हे परजेक सोडून दिली आनी ही पोरजां आसिरियेच्या हातान पडली. फकत जुदा हें राखून दवरलें. जेरुसलेम मागीर पडटलें, पूण तांकां राखून दवरलें. भावा भयणीनो, आयज आमचेरूच आमी नदर मारीत जाल्यार आमी कराराक थीर आसांक जाय. आमी देवाचे कायदे जे आमकां दिल्ले आसात, जावं 10 मानामेंट, आमी पवित्र सभेचे वांगडी क्रिस्ती भावार्थी आमी. आनी क्रिस्ती भावार्थी कशे आमकांय कायदे आसात, आमचे पवित्र सभेचे, आमची दोतोन आसा, ताका आमी थीर आसांक जाय. जायते पावटी आमकां खबर पासून ना, आमच्या भावार्थाचीच खबर ना.
आनी हे भाशेन जायते आमचे निर्णय असले जातात आमकां खबर नासतना. आख्या आमच्या जिवितान जरी तर आमकां खबर ना आमी खंय वेता कितें करता, देवाचो करार खंय आसा आनी देवाचो करार खंय आमी मोडटा, जाल्यार असलीच दशा आमची जावपाची आसा. आमचो देव आमकां सोडून दिवपाचो आसा आनीक आमी आनीक कोणाच्या हातान पडपाक आसा. चालू जालां काय अशें नदर मारून पळयात आमचे भोंवतणी. आमी आयज रडटा, झुजता, आमची जमीन राखपाक आमी इतले प्रयत्न करता, तरी पूण आमची जमीन वसत आसा. ह्या दिसांनी पेपर वाचून पळयात. आमची गोंयची जमीन, कुमदादीची जमीन जायती विकून खावन काबार केली. थोड्यांची प्रायवेट जमीन आसा, कोणें फॉल्स सिग्नेचर्स मारून वो एजंट आसात तांणी त्यो आपणाची न्हू आसतना आनी कोणाक भोव करून जे कोण पावरफूल आसात तांकां विकून आयज आमची लँड ग्रॅबिंग चालू आसा. आनी आनिकूय कायदे येतात ते असलेच येतात. आमचे जमीन जी आसात ती विकून खावन आनीक कोणाच्या हातान दिवपाक, आनी आमीच एके भाशेन आनीक कोणाच्या हातान वेता काय. झूज गडी करपाक नाका आतां आदले भाशेन, राजांनी येवन आमकां वेडो घालपाक नाका. हेंच झूज जे आमकां समजनासतना भितरल्या भितर चालू आसा. आमी खंय तरी चुकल्या काय, आमचो करार आमी देवा लागीं मोडला काय. जाल्यार करार मोडलो तेन्ना ह्याच वाचपान आमकां मेळटा. हे पर्जीन जेन्ना करार मोडलो तेन्ना आपल्या प्रवाद्यांक देवान धाडले, तांकां संदेश दिलो, मन बदलूंक आपयले, मन परिवर्तन करपाक आपयले, पूण कोणें आयकूंक ना. आयजूय हेंच घडटा काय, आयकतात काय आमी. आयज आमची पोरजां आयकता काय, देवाचें उतर आयकता, प्रवाद्यांचीं उतरां आयकता काय. कोणूय जरी तर आमकां सांगूंक सोदता जाल्यार आमी परतून काडून तांचेर फातर मारता. आयज आमी आमचें मन भाव भयणीनो बदलपाची गरज आसा, समजून घेवपाची गरज आसा. समजनासतना जे कोण निसंटनाक पावतात तांचीय मनां उगडपाची गरज आसा. भिवून भितर रावलीं आनी ओगीच रावलीं जाल्यार आमचे जमणीची खबर सोडूच, आमचे आत्मे आमी देंवचाराच्या हातान घालता नको आसतना जायते पावटी. आनी थोडे पावटी जाणा जावपाक सोयेक आसा, पूण जाणा जावपाक आमी प्रयत्न करिनासतना. आनी अशें करता आसतना भाव भयणीनो आमी जायते पावटी एकामेकाकूच बोटां दाखयता. जायते पावटी आमी केल्ली चूक आमकां दिसती पडना, हांव कितें करता तें म्हाका दिसती पडना, पूण दुसरो कितें करता तें एकदम बरें दिसती पडटा. एकामेकाक आमी आदार दिवपाकूच जाय दुबावविरीत. जेन्ना आमी चुकता दुसऱ्यान आमची चूक दाखोवपाकूच जाय, नाजाल्यार आमकां आमची ती चूक म्हूण कळना. पूण जायते पावटी आमची चूक दाखोवप इतले भाशेन जाल्लें आसा की हांव बरो, हांव कित्यानूच ना, हेर सगळे दुसरे आसात ते चोर, दुसरे आसात ते नागवणे, दुसरे आसात ते रेपिस्ट, हेर सगळें दुसऱ्यांचेर. आनी हें करता म्हणल्यार आमचें मन, आमचें काळीज हाल्लोलें दल्लोलें आसा, खंय पावतात आमी खबर ना. तर ह्या पासत आयज हो उलो, आनी हो उलो मारता आसतना हें मागणें आमचें आयज जें आमी स्तोत्र गितान आमचो जबाब दिला तें आमचें मागणें. तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी, आमच्या मागण्यांक जाप दी सर्वेस्परा. कित्याक आमी चुकल्याव, आमी सांडल्याव, आमी हाल्लोलीं आसाव आनी आमचेच वस्तुंगी आमच्यान कांयच करपाक जायना. म्हणटच जो कोण देवाचेर विस्वास दवरूंक तयार आसा, जो कोण देवाचो करार परतून घडोवंक तयार आसा, आपली चूक मानून घेवपाक आसा, ताका हें फावो जाता. तरीच कृपा आमकां मागुया. हे बेटीन ह्या आल्ताराचेर आतां उंड्या सोऱ्याचे बदळणेन जेजू येता. जेजू आपल्या मासा रोगतान आमकां पोसता तेन्ना हीच घटाय आमकां दी म्हूण मागुया. गायन घेऊया C10 पेज नंबर 32. C10. Gesù tuझे काळीज मागता, आयच्या दिसा
आखे जिणे देवाको शिकून दिसले गो तुझ्या उदारपणान तू आमकां दिलाय तो उंडो तुका भेटयता तुमी दिलान मनशाच्या वावरांत जेसू तुझे काळीस मागता जेसू मागता खोशेन दिता सर्वेस्परा शिष्यारोस्परा आमकां दिन वाचता तुझ्या उदारपणान तू आमकां दिलाय तो दाखांचो सोरो तुका भेटयता दाख घालून दिलान मनशाच्या वावरांत जेसू मागता खोशेन दिता सगळेंच मोचे म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचो वाखाणणेचो योद्न मानून घे. ह्या योजना वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजाची भक्ती. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातायेन उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधार आनी सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगडटा. तीर बरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक ओतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचसर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचेय पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो घोटभर घोटुया. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदता, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. देवाचो कोरार आमी परतून बांदून हाडूंक आमचें जिवीत निठायेर घालपाची गरज आसा. ज्यो आमच्यो चुकी आसात त्यो देवाच्या हातान घालुया. जें बरेंपण आमी करूंक सोदता तें देवाच्या हातान घालुया आनी एकामेकाक हात दिवन आमी ही वाट चलूंक आनी आमचें घर, आमचें राज, आमचो देश बांदून हाडूंक कृपा मागुया. बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुशी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काटिले, आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काटिले, आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काटिले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र तू संस्कारान भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आख्खोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. सर्वेस्पराची भुरगीं, जेजू
सोमी म्हणटा हांव बरो गवडी म्हज्या मेंढरां पासत म्हजो जीव दिता. प्रार्थुया. दयाळ बापा, तुज्या पुताच्या ओमोलीक कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवीं करताय. परतून परतून ह्या जेवणान भोक्तीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रेन मेळोशें कर. ह्या आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. गायन घेवया R23 पेज नंबर 187. R23. कालसाचे सुच्या दोख्या मोगान पेटलोल्या दर्या कुरपेच्या मनीस कुडाच्या आसल्या पेटोय खाली जाशे मोगान तुझ्या पेटोय खालीच आमचे